चेअरपर्सनाचो कार्यकाळ जो आसा पळय न्ही हो 5 वर्सांचो आनी आमच्या हितून अशें आसा की 5 वर्सां कार्यकाळा भितर जर पार्टी ठरयता की बाबा 1 वर्सान किंवा 2 वर्सान कोणाक नगराध्यक्ष बदलचो किंवा न दवरचो भारतीय जनता पार्टीचे फोंड्या म्युन्सिपालिटीचे हे कावन्सील आसल्या कारणान हो विशय जो आसा हो तेंचो विशय आसा पण हालींच आमी आयकलां कितें म्हणून की ना आमचे कडेन येता कोण कावन्सिलर उलोवपाक की ना 1 वर्सा टायम जालो आतां तेणें देंवपा जाय आतां हो तेंचो अंतर्गत प्रश्न त्या प्रश्ना भितर आमी पडना आमकां कितें जाय की काम जावपा जाय म्युन्सिपालिटीन बरें हें मेळपा जाय लोकां खातीर आनी लोक जे म्युन्सिपालिटीन येता तांकां सगळ्यांक चेअरपर्सनूय मेळपा जाय बाकी कावन्सिलरूय आमी मेळपा जाय आनी तेंचें एक सॅटिस्फॅक्शन आसता कितें म्हणून कोणूय हे म्युन्सिपालिटीन मेळ्ळा त्याच भशेन हो कार्यकाळ जो आसा कितपत आसा आनी कितपत ना हितून आमचो कांय ना कारण आमी विरोधा म्हणून बसतात आमचें काम आसा की कित्या विरोधान बसतात एकठांय रावपाकूय जातालें पूण एकठांय रावूंक जाय जाल्यार विरोधी उलोवपी कोण आसना म्हणून आमी विरोधान आसा की जें कितें चुकता तें दाखोवपा खातीर फोंड्या पालिकेचें नगराध्यक्ष पद सध्या 1 वर्सभर जालें रितेश नायका कडेन आशिल्लें त्यांचो पदभार सोंपलो आनी तेज्या फाटल्यान तुमची विरेंद्र ढवळीकर हेंची वर्णी लागपाची आशिल्ली पूण आजून मेरेन तेणी पदभार सोंपोवंक ना म्हणजे तेणी पदभार सोडूंक ना त्या खातीर तुमचें पद अडोन उरलां अशी चर्चा सध्या रंगल्या सो हेजेर तुमचें कितें म्हणणें 1 वर्स पयलीं जेन्ना आमचे बैठक जाली बैठकीक आमचो नगराध्यक्ष फायनल जालो पार्टीन ठरयलो की हो नगराध्यक्ष आसतलो ते प्रमाणे गेल्या वर्सा नगराध्यक्ष जालो आतां जें जातलें परत आमची एक बैठक जातली 10 जाण जे आमी नगरसेवक आसा तांचे भितर आमची बैठक जातली आनी परत जे पार्टी निर्णय घेता बाबा तूं जावचो म्हणून कोण तो नगराध्यक्ष जातलो जे पार्टी सांगता तशें जातलें म्हणजे परत एक फावट समज जर पार्टीन जर डिसिजन घेतलें आनी परत रितेश नायकाकूच समज जर नगराध्यक्ष म्हणून वेचलो जाल्यार तेका तुमचें सहकार्य आसतलें तें कशें तुमकां आतां सांगलें न्ही पार्टी सांगता तशें जातलें म्हणून ओके सध्या मी आता फोंड्या नगरपालिके मुखार ज्या नगरपालिकेन सध्या सत्तांतराचो प्रश्न उप्रासला फाटले 1 वर्स हांगा विद्यमान कृषी मंत्री जे आसा त्यांचे पुत्र बाब रितेश नायक हे नगराध्यक्ष पदाचेर विराजमान आशिल्ले तांच्या मदीं अंतर्गत करार जाल्लो की 1 वर्सा खातीर आपूण पदभार सांबाळटलो बाकीच्या वर्सां खातीर म्हणजे 5 टर्मा खातीर जो नगराध्यक्ष पदाचो कार्यकाळ आसता उरलेल्या 5 टर्मा खातीर बाकीच्यांक कोणाक तरी एक आपल्या फाटल्यान तांकां निमियर करतलो असो अंतर्गत करार जाल्लो अशी चर्चा सध्या चालू आसा आनी सध्या ह्याच नगरसेवकां मदीं जे नगराध्यक्ष पद आपल्याक मेळटलें ह्या आशेन रावल्या तेंच्या मदीं सध्या चलबिचल चालू आसा विद्यमान नगराध्यक्ष जे आसा रितेश रवी नायक हांचो कार्यकाळ तेणी 16 मे 2023 आपलो पदभार स्विकारलेलो 16 मे 2024 तेंचो पदभार सोंपलो आनी सध्या हो जून चालू जाला 24 तारीख लागीं पावल्या 1 वर्स जावन गेलें आजून तेणी आपलो पदभार सोडूंक ना तेंच्या फाटल्यान अपूर्व दळवी जे पुणेचे भाजप मंडळाचे अध्यक्ष आसा तेंचें नांव चर्चेत आशिल्लें की रितेश रवी नायका फाटल्यान ते नगराध्यक्ष जातले म्हणून पूण तेणी नगराध्यक्ष जावपाक कांयच इंट्रस्ट दाखोवनाशिल्ल्या कारणान तेंच्या फाटल्यान ढवळीकर जे आसा तेंचें नांव चर्चेत आशिल्लें आतां प्रश्न उरलो तो जे नगरसेवक जे आसा जे नगराध्यक्ष जावपाचे शर्यतीत आसा तेंचो सध्या सिनियर मोस्ट पळोवपाक गेल्यार विद्या पुनाळेकर ही जी माजी नगरसेवक आशिल्ली ती सध्या ह्या पोस्टान ह्या शर्यतीन सध्या लिडिंगाचेर आसा पूण विरेंद्र ढवळीकर हेंचें नांव चड चर्चेंत आसा सो सध्या रितेश रवी नायक जे विद्यमान नगराध्यक्ष जे आसा तांकां दनपारच्यान आमी फोन लावपाचो प्रयत्न करता तेणी एकाय फोनाक उत्तर दिल्लें ना ते कदाचित व्यस्त आसतले पूण बाकीच्या नगरसेवकां मदीं चलबिचल चालू आसा की जो मेरेन रितेश नायक आपल्या पदभार आपलो दुसरे कडेन सोंपयना तो मेरेन ही चलबिचल चालूच उरतली मंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान हांव शेखर नायक.